आमची कुटुंबां देवाच्या उतराचेर आनी देवाच्या बासवणेचेर बांदून हाडया. मुसांक रचलां जाल्यार देवाचो एक उद्देश आसा. पळय ते म्हणटात ज्या दिसाकय पुरा मोवाचे मूस मेले त्या दिसा मनीस खान नासतना उपाशी पडोन मरता. देव म्हणटा बरें आसा, गूड, बरें आसा. पूण मनशाक रचल्या उपरांत म्हणटा भोव बरें आसा. कितेंय कांय देवान आमकां इल्लेशें दिलां जाल्यार तें पणगील पडोन तें कोरपण सुकोवन वचोंक सोडूंक न्हय, ताचो पोस करूंक आमकां आसा. हें काम हांवें करियेत गे, हें केल्यार आनी एकल्याक उपाद्र जातात गे, आनी एकल्याक कांय नश्ट जाता गे, हें आमी पळोवचें न्ही गे. देखून सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत, ग्रेस्तकायेंत तशें दुबळीकायेंत मान करता, विश्वासान रावता, मोग करता, ह्यो पुरो बेश्टे शब्द न्हय, ह्यो बासावण्यो. देवान आमकां केल्ली बासावणी तो संपूर्ण करतना आमी थोड्यो बासावण्यो करूंक आसात. देखून ते शब्द घाला थंयसर तांकां पळोवंक बरें दिसलें. बरें दिसलें सकट बरें आसा जें म्हणून ना. सवाल विचारचे आमी तें बरें दिसलें मात्र गी ह्या निजावणी तें बरें आसलें. अर्गा तुका सोमया जेसू, अर्गा तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेसू, होगळाप तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेसू, आराधन तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोमया जेसू, वंदन तुका सोमया जेजू, जय जय तुका सोमया जेसू, जय जय तुका सोमया जेजू, वाखणी तुका सोमया जेसू, वाकणी तुका सोमया जेजू, नमन तुका सोमया जेसू, नमन तुका सोमया जेजू, प्रणाम तुका सोमया जेसू, प्रणाम तुका सोमया जेजू, वाखणी तुका सोमया जेसू, वाकणी तुका सोमया जेजू, नमस्कार तुका सोमया जेसू, नमस्कार तुका सोमया जेजू, वैभव तुजो सोमया जेसू, वैभव तुजो सोमया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. एक घडी बर बसले कडेन मावनपणी इतलेंच मागया. सोम्या तुवें केल्ल्या, तुवें दिल्ल्या हर एका बासावणेचेर काळजांतावन, मोनांतावन, आत्म्यांतावन पातयेवंक. हें खंडीत म्हज्या जिवितांत जातलें म्हणल्यार बरवशान जियोंक सोम्या तूं आमकां आदार दी. आनी जें कितें आमी भावार्थान मागता तें आमच्या जिवितांत जाता. तें जेव देव जारी करता, देव रुजू करता. तें सगळें जायशें तोच पळयता. कित्याक आमची गरज सोम्याक कळीत आसा आनी तो आमकां सोन घालिना. त्याच बरवशान आनी भावार्थान आमी उबे रावून देवाचें उतर आयकून आमच्या नियाळाक आमी भितर सरया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, जय सोवे आसो, मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्था. महिमा तुका सोमया. सा मातेवाचो 7वो अध्याय ओळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 7 पर्यंत. Gospel according to Saint Matthew, chapter 7, verses from 24 to 27. ताका तकलें नांव दिलां दोग घर बांदपी, 2 हाऊस बिल्डर्स. उतरांक आमी घमंड दिवया. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा परी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजीं उतरां आयकता पूण तीं पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा परी. पावस वतलो,
आवृ चडलें, जडवारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. परत एक फावटी हांव वाचतां, खंयचेय शब्द तुमकां सुकोवन गेल्यात जाल्यार ते आमच्या काळजांत मनांत रिगोवन दित. देखून जो कोण ही म्हजीं उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा परी. पावस वतलो, आवृ चडलें, जडवारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजीं उतरां आयकता पूण तीं पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एक हेड्डा परी. पावस वतलो, आवृ चडलें, जडवारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचें उतर हें. बसया आमी. आमी अर्गां होगळाप दिताना तशेंच आतां ह्या उलोवपाच्या वेळार आमी नियाळ करची विशय जावन आसा आमचीं कुटुंबां देवाच्या उतराचेर आनी देवाच्या भासावण्याचेर बांदून हाडया. देवाच्या भासावण्याचेर, देवाच्या उतराचेर, देवाच्या आदाराचेर आमी बांदून हाडया. नियाळ आमी करतना मोगाच्यानो सुरूचे थोड्यो संगती पवित्र पुस्तकांत कितें आमी सुरूच्या अध्यायांत आयकता ताचेर एक गमान दिसय. आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली म्हूण सावन एकाच वाक्यांत म्हणटा. जर तर ही आकाश आनी पृथ्वी तांतलें सगळें जर तर आजुनी जीव आसा, आजुनी तें निरंतरी चलता, घुंवता, त्या वेळार रावता, या थोडें जळटा, थोडें उजवाड दिता, हें देवाच्या भासावण्याचेर जावन आसा. हें समजून घेवचें. आमी मिसा वेळार एक वात पेटयली जाल्यार थोडे पोटी एक 2 पोटींच्या मिसाक उरता. ह्या आमकां कळीत आसा तें. आमच्या माथ्या वयर एक सूर्य आसा, कितलीं मिलियां वर्सां जालीं कोण ना. कित्याक मुगदाना? कोण तातूंत तो जळोव भरता? हें सवाल आमी विचारी जाय न्ही गे. कोण तातूंत तें निसांडीस कोण जळोव भरता? सर्वेस्पर देवूच भरता. देवान ताका पेटाशें केलां, जळाशें केलां. ताच्या वेळा प्रमाणे तो वयर येता आनी आमकां ह्या कुशीन तावन वयर आयिल्लो त्या कुशीन परतून सकयल गेल्ले बरें दिसता जाल्यार ताचें चलन कोणें नेम्यारलां? म्हाका देखून पवित्र पुस्तक आमकां वाचतना, हर एक वळ वाचता आसतना आमकां एक नवो भरवोसो, एक नवें धैर्य, एक नवो उल्हास येता. हें समजून घेवचें. पळय, देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली, ताचे उपरांत एका उपरांत एक तुमी तें वळी पळयत जाल्यार उपरांत उजवाड जालो, उदक जालें, वनस्पती जाल्यो, सूर्यो, चंद्र, सुकणीं, मन जाती आनी निमाणें मनशाक रचलें. सगळें देवान रचलां. इतली मासली आसा दर्यांत. तुमी कांय एका दिसा सगळ्या संवसारार कांवची मासलेचें एक लेख घालयत गे आमकां. पोर एक ल्हानशा टॉकान तो ताणें खंय थावन स्टडी काडली गुत्तो ना. तो म्हणटा हर एका दिसाकय ल्हान आनी व्हड मनजात म्हूण सांगून, मनजात मात्र म्हणालो तो, 27 करोड मनजातीक एका दिसाक मारतात खंय. तातूंत सुकणीं आसूंक पुरो, कुंकडां आसूंक पुरो, हेर मनजात जावंक पुरो. 27 करोड कित्याक म्हळ्यार 700 करोड 700 crores लोक आसा. कांय ना काय, सगळ्याकी बूक आसा न्ही. हरी त्या भायर रानांत असली मनजात ताच्या बुक्याकी ताका जाय जाल्लें खाता. एका दिसाक कांय सगळ्या संवसारार करसूंचो तांदूळ कितलो म्हूण लेख घालयत गे. ह्या गोव कितलो म्हूण जावन, ह्या मैदा कितलें, ह्या सज्जिगे कितलें एका दिसाक करसाता, हें खंय थावन येता. देवान ताका निरंतरी वाडावळ दिल्या. ल्हानशी एक आंब्याची सोंशी तुमी हे पटी लायली जाल्यार
एक 5 वर्सां 10 वर्सां 25 50 जाताना येदे मोठे रोग जातात. कोण ताका ती वाडावळ दिता आनी कशी वाडावळ ताची जाता तें सगळें देवान तांकां कितें काम दिलां, देवान ताका कितें सांगलां त्या प्रमाणे जियेता. आंब्याच्या रुखार आंबेच जातात, पणसा रुखार पणसूच, गुलाबाच्या झाडार लिल्ली फुलां जायनात. देवान ताका तें एक काम दिलां. म्हाका हें चिंता आसतना देवान आमकांय थोड्यो बसावण्यो केल्यात. आमी कितें करी जाय, कितें करूंक नजो. आनी हें सगळें पळयता आसतना ह्या संवसारांत आमी हर एकाकी एक उद्देश आसा. आमी सट्टाव जावन एक रूख पळयलो जाल्यार आमचें तक्षण हें चिंताप जावंक पुरो आमच्या इतलांत एक बरो सागोणीचो रूख म्हणी आसा जाल्यार आमचें तक्षण आनी तूं एका लाखाचें कांय रुखाट म्हणी जायत कोण ना, आमकां कांय दारां बागलां कांय दारवंत करयत कोण ना, हें एक चिंताप सादारण. मोगाच्या न्हू एक बरो वाडलोलो रूख, एक 20 वर्सां 30 वर्सां जाल्लो एक रूख एका वर्साक 20 लाखांचें आम्लजनक दिता खंय ऑक्सिजन. तें लॅक आमी पळोवंकूच ना. आमी काली हातूंक आयलें लांकूड जायत कोण ना आनी कांय रुखाट जायत कोण ना, तितल्यार आमचें चिंताप जालें. पूण देवान ताका ताच्या परस वर्त्यो बसवण्यो केल्यात. गिमांत पावसांत ताचे खोले पडटात, परतून नवे येतात ताका. आतां सगळ्यांनी पुरो 5वें जालां. थोड्याक एका म्हयन्या परस पयलें थोडे रूख काली काडयो बडयो मात दिसताले. मोगाच्या न्हू ताकाय देवान बसवणी केल्या. त्या रुखान कितें करी जाय, ताणें सावळी दी जाय, फळां दी जाय, लोकांक जाय जाल्लें ऑक्सिजन आम्लजनका दी जाय. ह्या मरेफात सगळ्या सृश्टी त्या रुखा मरेफात ताणें बरें करूंक आसा. ही बसवणी तो रूख हर एका घडये म्हणले बरी पाळटा. देखून तुमी आज मातशें पळयलां की कुणसो एक आंब्या रूख ताचे आंबे घालूनचें पळयलां तुमी, तो कांय ना. आमी काडिना जाल्यार बरो पिकताना तो सकयल पडटा, म्हळ्यार दुसऱ्यांक खावंक. धरण बरी सुकी आसली, एक आमी उदक वतल्यार तें तण वयर येना. पळया की तुमी, एक 4 शेनो पावस पडल्यार पुरो ती धरणी पोंदा तावन ती पालवी 5वी पालवी वयर येता. वयर येता मात न्ही. आतां खंय पळयल्यार पुरा 5वें जालां. ही देवाची त्या तणाक बसवणी. थोडे फावटी पात्राच्या भितर तुमी ल्हान मणक्याचीं पिलां पळयल्लीं आसात की, मणकी ल्हान ल्हान आसता पात्राच्या भितर. कश्यो त्यो गेल्यात देवेकलो जाणां. कित्याक म्हळ्यार ताकाय देवान बसवणी केल्या. तुवें मरोंक नजो, तुजो जीव तुवें वाचय जाय. मागीर एक वेळ येतलो तुवें तांत्यान भायर ये जाय. मागीर तुजीं पिलां जायचे, तुजी संतत वाडा जाय. मोगाशें न्हू हें देवाचें योजन. हर एक जिवी तशें म्हणटा आसतना ह्या संवसारांत कितें सगळें आसा आमी मात न्ही, हर एक वस्तू देवाचें कुटाम. देव ताका राखता, सांबाळटा, पोसता. हें समजाल्ल्या वेळार आमचो एकामेका थंय संबंद विशेश जाता. गरज नासतना खंयचेंच आमी मारूंक वचना. जळार मारतना चिंतचे पडात त्या लेकार देवान कित्या खातीर तांकां रचलां गी म्हणून आमकां गुत्तना. पूण देवाक एक उद्देश आसतलो न्ही गी. मुसांक रचलां जाल्यार देवाचो एक उद्देश आसा. पळय ते म्हणटात ज्या दिसाकय पुरा मोवाचे मूस मेले त्या दिसा मनीस खान नासतना उपाशी पडोन मरता. कनेक्शन पळया. ज्या दिसा आसले पुरा मोवाच्या मुसांक मूस मेले या तांकां मारले जाल्यार या तांकां उलपायले जाल्यार मनीस खाण नासतना उपाशी पडोन मरता. कित्याक म्हळ्यार इतलेशें मोव करूंक एक मोवाचो मूस तरी पोटी 11-12 किलोमिटर पयस वेता खंय. 2,500 ते 3,000 मनशार एक पुला थंय वचून तें इल्लें इतलें मोव करता. आनी तो येताना खाली येना. तोंडांत मोव वाडटा जाल्यार पांयान ताचें परागस्पर्श म्हणटात पॉलिनेशन. तो येता आनी एकाक वचून बसता. तातूंत फूल आसलें फळ जायशें करता. तर तो वचना जाल्यार तातूंत फळ जायना, पॉलिनेशन जायना. म्हाका ही देवाची ही मांडावळ आमी पळयतना हर एक संगत ह्या संवसारांत आमकां दिसची. ह्या दिसांतली देवाच्या उतराचेर देवाच्या बसवणेचेर पातयेवन मुखार येता. म्हणटना सगळें देवाचें कुटाम देवान सांगले बरी चलता. जर देवान मनशाक जानवाय दिल्या, गिन्यान दिलां जाल्यार कितल्या वर्त्या मापान मनशान त्या देवाच्या बसवणे प्रमाणे चलनाका. सगळ्यांनी चलोवंक आसा. ज्या दिसा आमी चलना त्या दिसा आमचें अंत जाता. देव थंयच आसा. देवाची सृश्टी ती बरी जावनूच आसता. आमी गमान दिना जाल्यार आमचो नाश जाता.
हें आमी समजून घेवंक प्रयत्न करचें. म्हणटा आसतना आरंभार पळया देव कितें म्हणटा, सकट वस्तू रचल्या वेळार परत आनी परत आमकां उत्पत्ती ग्रंथ पयलो अध्यायान पळोवंक मेळचें. देव म्हणटा बरें आसा, गूड, बरें आसा. पूण मनशाक रचल्या उपरांत म्हणटा भोव बरें आसा. वाचून पळया तुमी, भोव बरें आसा. आनी देवाक मनशाक रचल्या उपरांत म्हजें काम हांवें गरजेचें सगळें सांपयलें. सकट वस्तूंक रचलां, सुकणीं, सावजां, मनजाती, तण, फुलां, रूख, झाडां, उदक, उजवाड सगळें रचलां, बरें आसा. पूण तें संपूर्ण जावना. आनी आतां मनशाक रचल्या उपरांत ते उतरां समेत ती कितलीं अर्थां बरीत, भोव बरें आसा. आनी म्हाका आनी तुका पळोवन जर तर सर्वेस्परा देवान भोव बरें आसा म्हळ्यार ताका एक उद्देश आसा न्ही गी, ती बसवणी. हो तूं बरो आसाय, भोव बरो आसाय, बरी आसाय म्हूण सांगल्यार ही एक बसवणी. आमी संतोश पावोंक जाय. बाकीच्याक म्हणूना तशें, त्या भाशेन म्हणूना. म्हणटा आसतना तें मात न्ही, उपरांत एक आदेश दिला, एक बसवणी. कितें म्हणटा, पयलो अध्याय 20 आनी 8 वळींत म्हणटा, वाडा आनी सडा, पृथ्वी सगळी बरा. ही बसवणी देवाची. देवानी बसवणी केल्ले वरवीं तुमच्या कुटुंबांत देवान भुरगीं बाळां दिल्यांत. जावं पुरो थोड्या कुटुंबांत देवान दिवंक नात. ती आमच्या प्राशी मस्त भाग्यवंत मनशां, ती बरीं मनशां थोड्या कुटुंबांत देवान दिवंक ना. देखून केन्नाय उदास दवरा. खंयच्या कुटुंबांत जावं पुरो कारणांतर देवान भुरगीं बाळां दिवना जाल्यार तांच्या विशयान केन्नाच तांकां मोतीक दुखोवन उलोवचें न्ही. केन्नाच उलोवचें न्ही. ती भाग्यवंत मनशां, तांणी कितलीं बरीं कामां केल्यात. देवाची मांडावळ तशी आसतली. तांकां देवाची बसवणी दुसरीच आसतली. तांणी थोड्या जाणांनी कितल्या जाणां भुरग्यांक पोसकी करून काण गेल्यात. कितल्या आश्रमाक, अनाथ आश्रमाक ती हर एका म्हयन्याक म्हणले बरी दान धर्म करतात. हात उखोल म्हणले बरी दितात. हर एका बऱ्या कामाक ती पयलीं आसात. आवाज करिनात. आवाज करिनासतना करतात. देखून उडास दवरूंक जाय. देवान तांकां दुसरीच बसवणी केल्या. तांचे मरीफात कितें कितें बरीं कामां देव करनच आसा. पूण कोणाक देवान एक भुरग्यां बाळांचें देणें दिलां. तो म्हणटा वाडा आनी सडा, पृथ्वी बरा. जर तर ही बसवणी आमी पाळी नाव जाल्यार आमच्या कुटुंबा जिवितांत, लग्ना जिवितांत ही आमी बसवणी पाळी नाव जाल्यार देव कितें म्हणूंक आसा, देवा कशें भोगोंक आसा, हें उडास दवरचें. देखून सांगूंक पुरो, हे बसवणी आयकत आसतना तुमी तुमच्या भुरग्यांक नातरांक हें सांगूंक आसा, पुता देवान तुका ही बसवणी तुका म्हूण केल्या. सत्राय कर पुता, सांबाळ, ह्या विशयान गमान दी. ते पळया तुमी, हें वाचलें अशें आसा की वाग थोडे पटी 4-5 6 पिलां घालता. वाग, चिताळ ह्या जिंके डियर म्हणटा आमी, ताणें 70,000 दिवचें एकच पील खंय, अप्रूप कांय 1-2 पिलां घालता खंय, नाल्यार एकच पील घालचें खंय, 70,000. आतां रानांत सांको कोणाचो वाडला? वागांचो वाडला गे, ह्या जिंकेचो वाडला? हॅलो, 6 पिलां घाल्ल्या वागाचो सांको रानांत वाडोना. वाडलो जाल्यार आमकां कस जाताले, ते आमकां व्हरून खाते व्हर पुरा खाण पावनासतना. पूण तांकां कितलें खाण जाय तितलें देवान ती जिंके ह्या आमी डियर म्हणटा आमी, ताका देवान रचला न्ही. देव तसो सांको उणो जावंक सोडना. सांको उणो जाल्ल्या कुठे त्या गांवाक येतात ते वाग. हांगा असले पेटे माजरां आली पुरा व्हरून चलतात. मेळ्ळ्यार आमकांय व्हरून येतात. पळया देवाची मांडावळ पळया. देखून देवाची बसवणी देवान हर एकाकी ती केल्या. आनी आतां देवान दुसरो अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार देवाचें तें काम ताणें संपूर्ण केलें. देवान विशव केलो आनी तो दीस पवित्र केलो म्हणटा. ही बसवणी आयतार सोंतू भाग्यवंतपणी सांबाळ ही बसवणी केल्या. आनी ते भाग्यवंतपणी सांबाळटा आसतना ताका ताचेंच म्हणलें बेसांव आसा. दीस आनी रात मनशान धांवची गरजय ना, दावाजें म्हणोनी ना. दीस आनी रात मनशान धांवची गरज आसाय, गरज ना. सोमा पळोवंक गेल्यार देवाची बसवणी देव संपूर्ण करता. कितें जाय मनशाक गरजेचें मनीस दिता. तें म्हाका पावोना म्हूण सांगून मागीर आणकी कांय सड धांवल्यार देवान कालें करचें मागीर, ताका दुसरी गजाल ती. देखून तितलें मात न्ही. त्या दुसऱ्या अध्यायांत उत्पत्ती ग्रंथ 15 आनी 16व्या वळींत म्हणटा,
कित्या खातीर देवान मनशाक त्या भुमीचेर दवरलो. ती भुमी वाचूंक आनी सांबाळूंक 2 जबाबदाऱ्यो आसात. कितेंय एक ल्हानशी एक सुवात आसा जाल्यार पणगील पडोवंक सोडून नजो म्हणटात. पणगील पडोवंक सोडूंक ना. तातूंत कांय तरी इल्लेशें उत्पत्ती जावंक जाय. ती वसोंक म्हूण सांगल्यार तातूंत कांयपणी अभिवृद्धी करूंक. तातूंत कांय एक 2-4 झाडांगी काले लावन ती बरी जावंक पुरो. थोडीं लायिल्ल्या झाडाचेर आमकां खावंक मेळना जावंक पुरो. सुकणीं खातली न्ही. सुकण्यांनी वाचना काय. त्या सुकण्यांकी पोटाक जाय न्ही गे. ते मोगाचें सगळें आमी चिंतूंक आसा. सगळें चिंता आसतना देखून ती भुमीचेर मनशाक दवरलें ती वसोंक आनी सांबाळूंक. ह्या मरिफात अभिवृद्धी जावंक आसा. निरंतरी अभिवृद्धी जाय. कितेंय कांय देवान आमकां इल्लेशें दिलां जाल्यार तें पणगील पडोवन तें कोरपोन सुकोवन वसोंक सोडूंक न्ही. ताचो पोस करूंक आमकां आसा. ही बसावणी देवान केल्या. वसोंक आनी ताची सांबाळूंक आसा. जें कितें आमचे लागीं आसा तें आमी मोरोंक सोडचेय न्ही. ताचो इल्लो पोस करूंक आसा. हें मोगाच्यान पवित्र पुस्तकाचीं हर एक उतरां आमच्या काळजाक लागता आसतना तें मस्त संगती समाज जातात. मुखार कितें म्हणटा, थोडें खावयेत थोडें खावंक नजो. देवाची बसावणी आसा. आतां खावयेत खावं नजो म्हणटना खाणा वरवेच्या विशयान न्ही. तें बाकीच्या कडेन सांगलां जर कितें तुका खावंक जाता खा, तोंदरे ना. ती गजाल एक आनी एका खुशीची. पूण कितें म्हणटा, खावंक नजो म्हूण सांगल्यार थोडें देवान नियमां घाल्यांत. कितें करयेत कितें करूंक ना. ही नियमां खावयेत आनी खावंक नजो म्हळ्यार एकच अर्थ न्ही. ताका मस्तो अर्थ आमी दिवयेत. देवाच्या नियमा प्रमाणे थोड्यो संगती आमी करयेत. थोड्यो करूंक नजो. आमी लढाई करयेत की गरज नासतना. थोड्या संदर्भांनी अनिवार्य जावंक पुरो. कोर्टाक वचचें पडटा. अन्याय वयर अन्याय आनी एक मनीस करता आसतना न्याय नीत करूंक आमकां ताका एक वाट सोदिचें पडटा. गरज नासतना आमी हेरांक उपात्र दिवयेत की. दिवं नजो न्ही गे. शांतीन समाधानेन मोगान आमी जियोंक आसा. आतां वडोलता आमी आयकलां तें, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. म्हजी शांती हांव तुमकां सोडून वेतां. संवसार असलें शांती समाधान दिवंक शकना. जो हांव 14वो अध्याय 20 आनी 27 मुखल्यो वळी वडोलता आमी आयकल्यो. म्हणटा आसतना आमी शांतीन समाधान हें देवाचें योजन. हें देवाची बसावणी. ती आमी बसावणी म्हूण काण गेली जाल्यार आमी हर एकल्यांनी शांती समाधानेन जियोंक आसा. आमच्या शेजाऱ्याक उंदराक शिमटी देवान दिल्ली ती शिमटे धरण पलतोरच्या इतलाक उडोवंक न्ही. थोड्यांनी तशें चिंतचें गे. उंदराक शिमटी दिल्या देखून आमच्या इतलांत मेला तो शिमटेक धरून कान पलतोरच्या उडया. ना, ताचे खातीर शिमटी दिल्ली न्ही. शिमटेचो दुसरो उद्देश आसतलो देवान दिताना. मोगाच्यान देखून आमी कोणाकी उपात्र दिवंक नात. देखून खावयेत खावंक नजो म्हूण सांगता आसतना आमी हर एका गमान दिवंक आसा. हें काम आमी करयेत गे. हें केल्यार आनी एकल्याक उपाद्र जातात गे. आनी एकल्याक कांय नश्ट जाता गे. हें आमी पळोवचें न्ही गे. देखून ह्या हर एका शब्दाक आमी गमान दिवन वाचून नियाळ केलो जाल्यार मस्तू संगती आसात. आतां मुखार कितें म्हणटा, आनी एक बसवणी थंयसर, मनशान एक सुरें आसचें बरें न्ही. कोणें दिली जिनिये सांगातीन? सर्वेस्परा देवान दिली. देखून सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत, ग्रेस्तकायेंत तशें दुबळीकायेंत, मान करता, विश्वासान रावता, मोग करता. ह्यो पर बेश्टें शब्द न्ही. ह्यो बसवण्यो. देवान आमकां केल्ली बसवणी तो संपूर्ण करतना आमी थोड्यो बसवण्यो करूंक आसात. वर्तीच्या पयलें आमचे हात गवळी बापाच्या हातांत आमी दवरून आमी बसवण्यो करता. त्यो विसरूंक जायना आमी. गवळी बापान थोडीं सवालां विचारतात त्या वेळार आमचे हात गवळी बापाच्या हाताच्या मदें दवरून बसवण्यो त्यो कश्यो विसरच्यो. म्हाका खाल जाताय मो, म्हज्या उपरांत येतल्या की तूं खाल जाताय मो, वय म्हूण सांगून जाप दिल्या. कोण बिसायब जालो जाल्यार त्या बिसायबाक प्रामाणीकपणी खालत्यापणान रावोंक आसा. हर एका गुर्तकाराची एक बसवणी आसा. पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे आनी आमच्या देशच्या गवळी बापान दिल्ल्या नियमा प्रमाणे तितलें मात न्ही. मिटिंगा वेळार कितें जाल्यो त्यो संगती हांव गुट सांबाळटां. गरजेचें मात्र भायर सांगता. तें परगट केल्या मागीर सगळ्यांक सांगता. थोडें परगट जायना.
तरी पडेन काय एक वर्स म्हण तरी गोळी मंडळींत आमी घेवचे आमी सजेशनां अशें करया गे तशें करया ना तें वयर येताना परतून फाटीं येता तें आतां नाका उपरांत पळोवया हांगा मिटींग जाल्ल्या कुडले घरा वचून सांगल्यार बसोवणी गेल्या हांगा हांव गूड सांबाळटा गरजेचें मात उलयता बसोवणी मोडली न्ही देवा मुखार व्यक्ती गुन्यांवकार जालो कोणीय तो जावं दी हें आमी उडास दवरूंक जाय एक सुरो आसचें बरें न्ही आनी आतां बसोवणी काली आमी थोडे संगती काली पळयल्यात देव म्हणटा हांव तुका दितां देखून हर एक संगत मोगाच्यानो तुमच्या भुरग्याक तुमी एक इस्कालाक घालता जाल्यार तुमी दीस आनी रात मागोवन म्हज्या भुरग्याक त्या इस्कालाक हांवें घालयत गे थंय घाल्यार म्हाका मागीर सांबाळूंक जायत गे हे इस्कालाक गेल्यार 12 वर्सां काडूंक जायना म्हाका तांक आसात गे आज काम आसा फाल्यां तें काम आसात गे कळीत ना देखून मस्तू संगत्यो देखून सर्वेस्परा देवाच्या उतरांचेर पातयेवन आमी मुखार येता आसतना आनी मागीर मनशां तांणी म्हणलें उतरां काल आमी आयकल्यांत काल पाद विन्सी पाद्रेपण आमकां सांगलां हाडाचें हाड मांसाचें मांस थंय एकवट जालो सांगात रावलीं मोगान रावलीं आनी आतां थोडे पटी बासवण्यो देवान केल्ल्यो आनी आमी केल्ल्यो त्यो आमकां पाळूंक थोडे पटी आमी सुकोवन पडटा कित्या कारण तें समजून घेवया 3रो अध्याय 1 आनी 2 अध्याय जाल्ल्या कुडले उत्पत्ती ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायाक पावता आसतना थंय लोव सोरोप भितर सरता देंवसाराक थंय सोरपाच्या रुपार देंवसार येते आसा कित्या खातीर थंय सोरोप आमकां दाखयला थंयसर सोरोप येताना आवाज ना सोरोप बोब मारिना ताका ल्हानसो एक बुराक आसल्यार पावता मोगाच्या मालगड्यांची सांगणी आसा बोटीक व्हडलो बुराक जाल्यार वण्णी खंय तोंदरे ना तडीरीत बुडोवन वेता मागीर काडयेत ल्हानसो एक बुराक जालो जाल्यार किळ्यान मारले तेदो वेताना इल्लें उदक भितर इगोवन मोदें दर्यांत वचोन बुडता मनशांक बचाव जावंक जायना देखून सत्राय करूंक जाय देखून सोरोप आयलो म्हणल्यार कुले सोरोपूत आयलो न्ही सोरपाच्या रुपार सैतान आयलो ल्हानसो जावन ताका पांय नांत ताका पाकाटे नांत सोलोवंक जायना उबोवंक जायना आवाज ना लोकन लोळोन आयलो कितेंच कोणाक कळोवंक ना तसल्या रुपार सोरोप येता आमकां देवान केल्ली बसवणी आनी आमी देवाक केल्ली बसवणी आमकां पाळूंक अडखळी घालता ल्हान ल्हान रुपाचेर मोगाच्या न्हू ती मालगड्यांची सांगणी पळया एका दिसान कोणी मनीस रावडी जायना एका दिसान कोणी मनीस कुणेगार जायना एका दिसान कोणी एक व्यक्ती बेवडो जायना या बेवडी जायना सकास 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 जावनूच वेचें देखून ह्यो संगतीक आमी घमण दिवंक आसा ह्यो बसवण्यो पाळूंक ह्यो ल्हान ल्हान संगती आमकां अडखळ्यो हाडटात देवाची बसवणी सान फ्रांसीस दे सेल्स ताच्या बुकाचेर इंट्रोडक्शन टू डिवाउट लायफ त्या बुकाचेर तो म्हणटा सुकण्याच्या पांयाक तुमी तुमच्या घरांत जावंक पुरो तुमच्या दुवेकर एक कोंबी व्हरची जाल्यार कशी व्हरतात तुमी कोंबयेक कालें करतात हॅलो पांयाक बांदतात न्ही यू सी कसलें आमच्या मालगड्यांक कळली एक जानवाय आहली पांयांक बांदल्यार जालें ताका नाकाक आनी दोरी घाली जें म्हणना कुंकडाक पांयाक बांदल्यार जालें तें बांदतना येदी व्हडली सांकळान बांदतात गे ना खाली तें शिवचें सुतूत जाल्यार सोमा तें एक 4 दोडी करचें तातूंत बांदल्यार आसल्यार बक्कय जाता गुणयेचें बक्क म्हणटा आमी तेंय जाता या सुतूत तितकें मोटें सुत तें घाल 2 तितकें बांदल्यार पुरो कुंबये उबोवंक जायना धांवोवंक जायना फ्रांसीस दे सेल म्हणटा सांत सुकण्याच्या पांयाक चेन बांदिचें म्हणून ना बारीक एक सूत बांदल्यार पुरो सुकण्याक उबोवंक जायना देखून आमच्या जिवितांत तुमच्या भुरग्यांच्या या तुमच्या जिवितांत देवाची बसवणी तोरेपणी पाळूंक अडखळ्यो व्हडली संगत जायचें म्हणना ल्हानशी एक संगत पावता उबोवंक जायना हें आमी उडास दवरचें देखून त्या सोरपाच्या रुपार थंयसर येता आनी ता चित्त भाशेन ती एक सवालां तुमकां देवान खंयच्याय रुखाचें खावन वचो मुळांगी आनी बारीक सोबीत आसलें एक काण दाखयता हें आमी उडास दवरचें मोगाचें न्हू देखून तें शब्द घाला थंयसर तांकां पळोवंक बरें दिसलें सकट बरें आसा जें म्हणून ना सवाल विचारचें आमी तें बरें दिसलें मात्र गी या निजावणी तें बरें आसलें तांणी तितलीं सवालां नियाळ करूंक वेळ काणगोना तांकां बरें दिसलें
तांणी कर सोडलें मोगाच्यान आमची जानवाय पावना कित्याक आमी सुकोवन पडटा आम चित्त जानवाय आमींत सार्वजन्या म्हूण चिंतल्यार जायना तांणी देव थंयसर येतालो न्ही गे सदांय बागेन तांकां मेळोंक येतालो आमच्यो सुखी मस्तू जाणांनी तें ऑनलायन तें ये म्हूण सांगून थोड्यांनी हजारांनी थोड्यांनी लाखांनी थोड्यांनी करोडांनी पयशे होगडायल्यात कारण कितें कोणाकी सांगनात एका मनशा कडेन विचारिनात गुठान पयशे घालून घालून आसचे मागीर एक दीस गोमट्या येतना उदक माथ्या वयर येतना ओ म्हजे गेल्यात सदारच्या एक 10 जाणांक सांगलें जाल्यार ती आयडिया दिती न्ही म्हळ्यार तांकांय मेळटात कोण ना आरे बाबा तुमी प्रॅक्टिकल पळया तुमी एकल्या मनशाक सांगा अरे वचून ताका 1-2 मार दी रे म्हूण सांगल्यार तो काले म्हणटा म्हाका कालें दिताय म्हाका 1-2,000 दिताय तूं त्याला मारता हें कांय नासतना तूं 500 घाल्यार तुका 5 लाख दिता म्हळ्यार कोण पिसो दीत आनी पात येतलीं कलीं पिशीं जायचें पूण एक मोगाच्या न्हू मनशा मांकोड करच्या मनशांची जीब बारी सपाय आसता हाच्या फाटल्यान एजंट आसात एजंटात तेय दुसऱ्या रुपांनी येवन फसोवचे मनीस आसा सत्राय करूंक जाय मोगाच्यान हांगा एक आमकां एक निदर्शन आसा हर एका दिसा ते मुखार सांगलां हर एका दिसा देव तांच्या त्या भागीन चलतालो ताची मेटां ताका आयकतालीं हांचे लागीं संभाशण करतालो त्या देवा मुखार एक तोंड उक्तें करी येतें न्ही गे देवाळे अशें आज एकलो आयिल्लो अशें म्हणटालो ती फळां आमकां दाखोवन ती तिनस तुवें आड वारलेलीं खा म्हूण सांगतालो आमी खालें करीचें हाका फाल्यां सांगता म्हूण सांगें तेणे कित्याक तितले अर्जंट निर्धार करचो न्ही वय तुमकां कितें भोगता कित्याक तितले आमसोर असो निर्धार वय सायबा बारी बरी गजाल फळां बरीं आसात तुका हांव एक हप्तो सोन सांगता एका हप्त्या परस पय हें देवा कडेन विचारन बसोवन निर्धार करन विचार विनिमय करन इल्ली मिटिंगां बरा करन मागीर जाप दिवे तिणें कित्याक आमसोर देखून मोगाच्या न्हू आमकां हर एकान ती लिसांवां ह्यो बसोवन पाळोवंक आमकां कस जातात कित्याक म्हळ्यार आमी देवाक घमंड दिना एक 4 जाणां मालगड्या लागीं आतां जर तर तुमच्या भुरग्याक जर तर इस्कालांत कोणे एकल्यान सांगलें अरे बाबा आमी वचून एक सिगरेट ओडया म्हूण सांगल्या कुडले तो चिरको या चेडूं घरा येवन आवय कडेन सांगात जाल्यार मम्मी एक चेडूं आज अशें म्हणटालें म्हाका 17 कर गो मम्मी सांगता न्ही 17 कर गो पुता अरे 17 कर रे तोय कांय देंवसार त्या सिगरेट चेडवाच्या रुपार आयला जावं की बरो गुत्तू ना सर देंवसारान खंयचेंय रूप काण घेत आमकां मांकोड करूं आवय सांगती आसली न्ही चेतावणी दिती न्ही सांगलां हांवें भुरग्यान सांगना गुठान वोण मागीर कांय एक 6 म्हयने जाताना आवयन कांय बॅग चॅक केल्यार कांय एक अर्दो किलो मेळात तेका जालें म्हणून तुमी सोदून काडा सांगणातले वरवीं सुकोवन पडचें मोगाच्या न्हू 17 करूंक जाय हर एका संगतीक ताका कारण आसा आनी विचार येतें आसलें जर तर देवा लागीं विनंती केली जाल्यार देवा अशें जालें केल्या उपरांत म्हणी सांगलां सांगूना न्ही लिपोवन बसल्यान मात्र मागीर देवान सावाला विचारून तूं खंय आसा तें खंय आसा वो खंय आसा म्हूण विचारलें मागीर लो सांगलां आमकां बेन दिसलें आमी उक्तीं आसा म्हूण भोगलें ना मोगाच्या न्हू हें सगळें आमचे पासत बरोवन दवरलां आमी आतां तकलेक हेल्मेट घालता वय मो 2 व्हिलराचेर येताना घरांत येताना आवय या बापूय सांगता घाल रे हेल्मेट घाल्ल्या कुडले हेल्मेट असो बेल्ट घाल रे उडास दवरा एक चेतावणी मात्र हेल्मेट घाल्यार पावना हेल्मेट असो बेल्ट तोय टायट घालीचे नाल्यार आमी पडच्या परस पयलें हेल्मेट उसळटा आनी हेल्मेट ही मार्गा देगेचें हाडचें न्ही हेल्मेटाक एक स्टँडर्ड म्हूण आसा ते हेल्मेट धरून काडून धरणीक मारल्यार फुटोवन वचो नाल्यार आमचो हेल्मेट आमच्या मांड्या परस पयलें तें फुटलें जाल्यार देखून 17 करूंक आसा तितलें मात न्ही हेल्मेटाचे तातूंत 5-6 शब्द आसात HELMET कालें हें ही चेतावणी मोगाच्या न्हू H म्हूण सांगल्यार हेड मांडो E म्हूण सांगल्यार कालें कान इयर L म्हळ्यार कालें लिप्स वोंट आमचे आनी परतून आनी एक E आसा आयज M म्हळ्यार कालें मेंदू मांडो आमचो सगळो मांडो मेंढाच्या भितरलें आनी T म्हळ्यार कालें टीथ हे सगळ्या की आमच्या मांड्यान पुरा आसा हें सगळें वोंट आसात दोळे आसात कान आसात मेंदू आसा मांडो आसा दांत आसात
हेल्मेट घालना जाल्यार हें एक्की उरना. चेतावणी वडिलां मरेफात सर्वेस्परा देवान दिल्या हेल्मेटाचो अर्थ हो सगळ्या मांड्याक, तोंडाक, कानाक, ओंठांक पुरा रक्षण. थोड्यांचें आसा हेल्मेट कित्याक घालनाय रे बाबा, ना हांव चलतना म्हजें तोंड दिसाचें तांकां, हांव कोण म्हूण कळाचें. अरे बाबा काय इल्लें जाल्यार तुका कोऱ्यान भरून काडचें पडटा रे, तुजो मांडो गया म्हूण कळचें ना. ह्यो जापी थोडे पटी ना म्हजें तोंड तांकां दिसाचें, हांव कोण म्हूण कळाचें. वळख धरूंक जावची ना कांय म्हणी जाल्यार मांडोच आसचो ना, वळख खंय धरची. काल ह्या आंग मात आसल्यार वळख धरूंक जाता मनशाची, वळख धरची तोंडाचेर न्ही. नाल्यार तुमी तुमच्या पिरगेच्यान काल कॉम्पिटिशन करतना काल कोणा एका मनशाची पांयांची मात्र फोटो काडा आनी घालून सोडा गी नोटीस बोर्डार. कोण म्हूण सांगा म्हूण कशें सांगचें, तोंड पळोवन सांगचें. देखून हर एक चेतावणी देवान बसावणी ती केल्या. तूं हेल्मेट घाल रे बाबा, तुजो मांडो सांबाळटा. समजलें म्हूण चिंता. देखून ह्यो चेतावण्यो दिता आसतना आमी मुखार या. देखून मोगाच्यान उडास दवरा, बसावण्यो म्हणटा आसतना मस्त पटीन खालें तांकां बरें दिसलें. दे आर इम्प्रेशन्स म्हणटात, पूण देवान इन्स्ट्रक्शन्स दिलां. वेन वी फॉरगेट दी इन्स्ट्रक्शन्स and when we go after only impressions we will fall. आमी पडटा. देखून इन्स्ट्रक्शन थोड्यो रुली रिवाज ज्यो रेगरो दिल्यात मोगाच्यानो ती आमी पाळूंक आसात, ते सगळ्यांनी पाळूंक आसा. आनी मुखार कित्या पासत सर्वेस्परा देवान एक शिराप घालो तांकां थंयसर. ह्या सवालाक तुमी जाप तुमी विचारी जाय, सवाल विचारी जाय आनी तुमी जाप सोदून काडूंक प्रयत्न करी जाय. एक पवित्र बरेंणार म्हणटा सर्वेस्परा देवान तांकां म्हळें खंय, तुवें येवेचें या आदावचें. ती रचना तांचें आयकलें. ती किरकोळ रचना धरणीर धूळ खावन वेसो तो सोरोप ताचेंय आयकलें. तांकां रचल्या म्हजें कित्याक आयकोनाय. हॅलो, मोगाच्यानो हर एक पटी आमी सुकोवन पडटा आसतना सर्वेस्पर देव त्या मनशान सांगलें तुवें आयकलें. ते ल्हान ल्हान साबू जावंक पडटा रे पटी. एडवर्टायजमेंट तें पळयल्यार कुठले दुसरे दिसा म्हाका तोत्तू साबू जाय म्हूण हाडटा आमी. सगळो घालून घासल्यार ही मनीस काल्लार बदलाना, तो दुसरी गजाल. तें काही पूण म्हाका तोत्तू साबू जाय, ताणें सांगलें पातयेवन तोत्तू साबू हाडटा हांव. हें तेल पुसल्यार तोंड परजळटा, तलें तेलय हाडटा हांव. आनी खंयचें खंयचें क्रीम सर्वेस्पर देव विचारता ओके अन्नाका म्हणून न्हय, तें गरजेचें इल्लें हाडया सगळ्यांनी जेवीचें न्ही इल्लेशें. अंगडी घरांनी जेवीचें, ब्युटी पार्लराचें न्ही जेवीचें, सगळ्यांनी इल्लें जेवीचें. तें जाय जाय. पूण सर्वेस्परा देवान सांगलें आयकात हांव गी, हें समजा जाय. देखून तो पवित्र बरेंणार म्हणटा देवान देखून तांकां सगळ्यांक शिराप घालो, धरणेक शिराप घालो. ही धरणांनी तुका कांटे कुंटे मात दितली. तुज्या बाळंतेरा वेळार कठीण तुका दूख आसतली. दादल्याक म्हळें तुवें घाम काडी जाय. हे दोन मनशां आसलीं काण्ण खातालोय आनी जायना. आनी कश्ट काडी जाय, मेहनत काडी जाय, घाम काडी जाय, तुवें घोळा जाय, जोडी जाय. आनी ताका सरपाक सांगलें तूं धरणीची माती खावून तूं वाचतलोय. देखून आजुनी ताका पांय येवंक उत्तनात, पाकाटे येवनात. आजुनी धुळूच खावन आसा. हर एक जीवदाळ धुळींतल्यानूच वचून धूळ खावनूच वाचता. त्या धरणी धुळींतल्यान चलतना धूळ तोंडाक वेता गी ना, वेता न्ही. पळया सगळ्यांचें तुवें आयकलें, म्हजें कित्याक आयकोनाय. हें सवाल आमकां विचारलें जाल्यार आमी कितें जाप दिवची. देखून देवाच्यो बसवण्यो थोड्यो आतां डायरेक्ट थोड्यो बसवण्यो आसात. किर्तन 103 ओळ 17 आनी 18 म्हणटा तुज्या कुटुंबांत तुज्या भुरग्यांक तुज्या बाळांक हांव मोग आनी नितीवंतपण ससनाच्या ससनाक दितलो. बरें केल्यार दिता, बरें आशेल्यार दिता, बरें आशेना जाल्यार हांव तूं मॅनेज करता म्हजें जिवीत म्हूण सांगल्यार हें उडास दवरूंक जाय. मुन्याच्या पुस्तकांत म्हणटा 17वो अध्याय ओळ 6 एक बसवणी अशी आसा की तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक बेसांव दितलो, तुजी संतत निरंतरी उरतली. काल पळयलां देवान दिताना ना म्हूण सांगनाकात म्हणून काल स्पश्ट सांगलां. मोगाच्यानो संतत मुखार वसा जाय. जर तर संतत मुखार वसाना, गंभीरायन खाणगे जर तर संतत मुखार वसाना, देव दितानाय जाय म्हूण सांगून खाण घेवना. आनी हे थोड्या वर्सां उपरांत, हे 20-25 वर्सां उपरांत आमच्या घरांनी कोण आसतलें.
कितलेशा वर्सां हांव मेहनत करन बांदून हाडलें तो जागो तें घर तें तोट तें हिताल कोणाक वेतलें तातूंत त्या घरांत कोण रावतलीं म्हाका जेन्ना हें सवाल जावपी सारी जायना देवाची बसवणी आमी पाळटा म्हणटना त्या बसवणे प्रमाणे सगळें मुखार वचोंक आसा हर एक देवाची बसवणी आमच्या जिवितांत सच जावंक आसा किर्तन 127 वोळ 3 आनी मुखार म्हणटा तुजीं भुरगीं मुखल्या जनांगाचे फुडारी जातलीं दे वील बी युअर हेरिटेज तरेपणी ल्हान ल्हान बरपांनी ती मॅसेज दितात तातूंत एक मॅसेज अशी आसा ते म्हणटा कोणाच्या घरा जावंक पुरो एकच भुरगें पुरो म्हूण सांगून तांणी निर्धार केला त्या भुरग्यांक सुमार जाणांची जबाबदारी खंय मागीर तांची आवय बापूय प्राय जाताना तांची दोगां जाण तांची जबाबदारी जाली एकाच भुरग्याक पडली आनी ताच्या काज जावन न्हवरो आसा या व्हंकल आसा ताची आवय बापूय ती एकच भुरगें जाल्यार 4 जाणां जालीं आजो आनी आजी हाची आजो आजी ताची आजो आजी ताची म्हणटा ती आनीक 8 जाणां आसात 8 आनी 4 12 जाणां जालीं एका भुरग्याच्या माथ्यार 12 जाणांचें वजन पडलें न्हय त्या बरोवप्याच्या चिंतपाक आमी सल्यूट करीचे एक नवें चिंत आपताणें दिलां एका भुरग्याक लागीं 8 तावन 12 जाणां मनशांची जबाबदारी दितना ताचें टेन्शन वाडलें न्हय भुरग्याचें हॅलो आमच्या मलगड्यांक देवान एका मनशाक 12 जाणांची जबाबदारी दिल्ली तांणी केल्या ती बरी करून पाळल्या तांणी जेवी नासतना गी तांणी नीस पिवन गी भुरग्यां बाळांक खालें म्हणी करून शिजोवन घालून इस्काला दान वस्तूर दिवन खालें पुरो सांबाळलां हें आमी समजून घेवचें तितलें मात न्ही ते म्हणटा इजाया प्रवादेचें ग्रंथ 50 अध्याय वोळ 13 ते म्हणटा तुज्या कुटुंबांत निरंतरी ग्रेट पीस व्हडलो संतोश समाधान हांव दितलो व्हडलो संतोश समाधान हांव दितलो म्हणटा हें आमी समजून घेवचें मुखार मोगाच्या न्हू तुज्या कुटुंबाक निरंतरी हांव बाचावी आनी रक्षण दितां कोणें दिवची सर्वेस्परा देवाचें धर्मदुताचीं कृत्यां 16 अध्याय वोळ 30 आनी 1 एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स चॅप्टर 16 वर्स 31 तूं पाती हे सोम्याचेर तूं बाचाव जातलोय तुजें कुटां आमी बाचाव जातलें आतां वडलो ब्रदरान थोड्यो देवान केल्लें बरेंपणाक उसान सांगलें जावंक पुरो थोडे पडी ती मनशां हांगा नात तांच्या नांवान तुमी आयल्यार जावंक पुरो तीं घरां आसात जावंक पुरो तांकां चलोवंक जायना उठोवंक जायना आज तांकां येवंक मोन आसलें येवंक जावना तुमच्या मागण्याचो बिलीव इन जीसस यू वील बी सेव्ड अँड युअर फॅमिली ऑल्सो बसवणी पळया कसली देखून आमी मागणें करता आसतना 7 दर्या पयसे अजापां जातात पिडाक गूण जाता मोतीक समाधान मेळटा सवकासाय जाता आनी हें मोतीन दवर न्हू मोगाच्या न्हू 1 या 2 गरजेच्यो संगती आमी पळोवंक जाय जोशुआ एक भावार्थी व्यक्ती जोशुआ मरिफा देवान जायतीं कामां केलीं तरणाटो मोइजेन ताचें काम संपयतना जोशुआक एक जबाबदारी दिल्ली जोशुआचो 20 आनी 4 अध्याय ह्यो वळ तुमी घरा वचून मागीर उपरांत वाचा 14 तावन 16 म्हणशेरी जोशुआ कितें म्हणटा आज तुमी निर्धार करा जॉर्दान न्हय उतोरच्या प्रास पयलें तुमी कितें पुरा करतल्यात मुखार तें करूंक ना पयलें कळलें आराधन केलें पूण आनी करूंक ना पूण तुमकां कस मारतले म्हळ्यार आदली सवय तुमची तितू उरतली आनी उपरांत तो म्हणटा तुमी सर्वेस्परा देवाचें आराधन केल्यारी करना जाल्यार हांव आनी म्हजें घराणें आमी सर्वेस्पराक विश्वासी रावतले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या न्हू ही बसवणी आमी देवाक करूंक आसा देवान थंय जायत्यो बसवण्यो केल्यो बसयल्या गांवां तुमकां व्हरता थंय खाणा जेवणां उणें पडचें ना बरो पुष्कळ थंयसर पोळ वस्तू आसतल्यो तुमची माती इटाळ आसतली मोवान आनी दुदान वळसो घावन तुमकां हांव दिता पूण आमी विश्वासी रावूंक आसा आमी आमची बसवणी पाळोवंक आसा बाकीच्यांनी पाळली की नांगी कोत्तना पूण जोशुआ आनी ताच्या तो म्हणटा हांव आनी म्हजें कुटाम सर्वेस्परा देवाक विश्वासी रावतल्या आनी तातूंत आनीक कुडशिलां एक कांतार भोव वापुरबायचें आसा जॉर्दान न्हंयच्या आलतोडी आनी जॉर्दान न्हंयच्या पलतोडी हांव आनी म्हजें घराणें
प्रामाणिकपणे विश्वासान पातयेन यकीनपणान भावार्थान आमी जियेतल्या आनी ताची बसावणेक फळ जावन मस्तू संगती ताका बऱ्यो जाल्यो. सांगत आस देवाची बसावणी एक भोव अप्रुबायची आसा ती आमी पळोवंक जाय. निर्गमन ग्रंथ तातूंत आसल्या प्रमाणेंत वाचया. निर्गमन ग्रंथ 20 अध्याय. वेळ सड्ड ना, इल्लोसो वेळ आसो. कितें म्हणटा सर्वेस्पोर देव? 20 अध्याय ओळ 25 आनी 20 निर्गमन ग्रंथ 20 अध्याय ओळ 20 आनी 20 तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. आदेश वो, इट इज अ कमांड. हें सजेशन न्ही, हें देवाची आज्ञा. तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाची मात्र स्तुती करची. आनी ताचे उपरांत 4 बेसांवां देवान बसावणी केल्या. कितें म्हणटा? हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो. मनशाक बेजीक संगती गरजेच्यो खावंक आनी पिवंक केल्लें उदक, ताचेर आशिर्वाद घालता. म्हळ्यार आमच्या घरांनी एक मोठो जेवंक खावंक उणें जावचें ना. आमच्या बापाच्या मागण्यान मागचें तेंत न्ही. आयसो दिसपडतो ग्रास म्हाका दी, फ्रिजान दवरूंक दी म्हूण सांगून मागण्यान बरोवंक ना. बँकान दवरूंक म्हूण सांगून दिवना, पूण इल्लेशें आसूं दी. कांय भुकेल्लीं कोणी आयलीं जाल्यार तांकां दिवंक म्हणी जायचें न्ही. आमी दोन आयदनां उमथींक घाल्यार तांकां उपाशी धाडूंक जायना. देखून मोगाच्यानो तुज्या खाणाचेर आनी उदकाचेर हांव बेसांव घालतलो. बेजीक आमकां कितें गरज आसा, मुळावे गरजो सर्वेस्पोर देव करता. पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो. दुसरें बेसांव, ताचो अर्थ पिडा येवन चित्त ना म्हणून न्ही, मारेकार पिडेतावन सर्वेस्पोर देव राखतलो. मारेकार पिडेतावन. देखून कांय इल्लीशी पिडा आयल्या वेळार कंगाल जावची गरज ना. पोर अशें उलयतना एक माणेस म्हणालो, पण तें थोडें परस संगती स्वाभावीक. कित्याक म्हळ्यार प्राय आमकां मात्र न्ही, आमच्या हाडांकी जाली न्ही. प्राय आमकां मात्र न्ही, आमच्या हातांक पांयांकी प्राय जाल्या. आमचो तो ल्हानसो पंपा ताकाय प्राय जाल्या. पोटा भितर खाल्या ताकाय प्राय जाल्या. यू सी, एक चिल्लार शब्दांनी ताणें जायती जानवाय दिली. देखून कांय तकली पडटा, तकलेकी प्राय जाली. कान तिक्कें आयक कानांत बाजरता, कानांकी प्राय जाली. थोडें सोमा दिसान बाजरता, गैरें गैरें दिसता, दोळ्यांकी प्राय जाली. म्हूण समजल्ल्या वेळार जायत्यो संगती सारक्यो जातात. दिसलेंत व्हडले म्हूण सांगून अजाप पावोंक जाता. अरे बाबा, फाटल्या 60-70 वर्सां हांव दिसता न्ही गी म्हूण सांगून संतोश पावोंक जाता. देखून तातूंत बेजाराचे विशय इतलो ना. तातूंत मुखार कितें म्हणटा? तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना, तांचे पैकी कोणूच वांसणी उरची ना. म्हळ्यार कितें? संतत वाडटली. देवाचें ती बसवणी आनी तूं परतून मोइजे आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. देवाचे बसवणे प्रमाणे संतत वाडटली. आनी माने म्हणटा, हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो. ताचो अर्थ 120 वर्सां 150 वर्सां वाचता म्हणून न्ही. आसले तितलीं वर्सां संतोशान, समाधानेन, तृप्तेन, उपकारी मोनान कांयलेशें बरें कर, तेंच परिपूर्ण आवक. देखून म्हणटात, एक ट्यूबलायट कितलीं वर्सां पेटलो म्हणलें गरजेचें न्ही, पूण तो पेटतना सारको पेटला गी बळें पळयचें. तो एकच म्हयनो पेटोवन दी, पूण पेटतना सोमा पेटला न्ही. आदल्या दिसा तो चिकपुकू जालो जाल्यार उद्देश संपूर्ण जावना. देखून आमचो ट्यूबलायट 50 वर्सां पेटलो, देखून तो बरो. थोड्या घरांनी आसोंक पुरो. 10-15 वर्सांचे ट्यूबलायट आसोंक पुरो. इल्ले काळे जावन आयिल्ले सायडीन आसोंक पुरो. पूण तो पेटतना सारको पेटला गी पुरो, ताचें काम जालें. परिपूर्ण आवक तुमकां हांव दिता म्हूण सांगल्यार हेंच मोगाचें न्हू. आनी आतां आमी वाचल्या वांजेलाच्या वाचपाचेर 1-2 संगती आमी पळोवंक जाय. कितें तें? दोग घर बांदपी. तांतले सोबत पळया. जो कोण म्हजीं उतरां आयकता आनी पाळटा. 2 संगती स्पश्ट. म्हजीं उतरां आयकता, ताच्या उपरांत सांगलां आनी पाळटा. ताच्या उपरांत आनी एक म्हणटा निमाणें, म्हजीं उतरां आयकता पूण तें पाळिना. दोनूंत अंतर. आयकता आनी पाळटा. आयकता, बरें करून आयकता, एक रेतीर सोडिना. एक नोवेन, एक आराधन, आयतारच्या मिसाक, हप्त्या मद्या मिसाक एक्की सुकाना, बरी गजाल. आयकता, बरें करून आयकता.
पूण पाळटागी म्हणलें जायचें आयकल्लें अशें आसा कोणें वचून पळयलें गोत्तू ना कोण एकलो आयताराचें एक्का मिसाक तो सुकानांतलो बरो मनीस धार्मीक कार्य पुरा करतालो मेल्या उपरांत पेद्रून म्हळें गे ताका हांगा दवरूंक जायना म्हळें गे सरकार ताका दवडाय ताका हेमकोंडा घालचें मागीर सवालां विचारलीं गे पेद्रू कडेन तर्क जालें आर्ग्युमेंट ताका पेद्रून जाप दिली ताका आमी आतां हेमकोंडा घालचो तो आयतारा दिसा कितें करता त्या पासत न्ही सोमारातावन सोनवार म्हणसर तो काल हें करिना पळय त्या पासत ताका हेमकोंडा घालचो आयतारा कितें केलां त्या पासत न्ही आयतारा तो बरो मनीस सोमारातावन सोनवार म्हणसरी कांय करूं ना देखून ताका दवडाया देव आमकां तसली गत निर्मिना जावं दी सतराय करीचे सतराय करूंक जाय आनी म्हणटा आसतना मोगाच्यानो आनी तूं कितें देवाची पासवणी कडपार बांदल्या मनशा बरी आनी तूं 3 शब्द परस सांगल्यात पावस वतलो आवड सडलें जड वारें वाडलें आमच्या जिवितांत थोड्यो संगती सादारण जावन येतात पावस आयिल्ले बरें व्हडलें आमकां बादाक जायना पूण आवड सडटाना उदक बरोवन येताना जिवितांत आमकां असलो अनुभव जाता आनी ताच्या उपरांत त्या आवरा सांगता जड वारें मारलें जाल्यार उदक एकदम सडटा उदक सडचें तूं वाऱ्याक मोगाच्यानो त्या वेळार आमी उडास दवरीचें जॉबाच्या जिवितांत कितें जालें 4 कुशीन तावन मनशां आयलीं एकल्यान म्हळें तुजें भुरगीं मेलीं आनी एकल्यान म्हळें मनजात मेली आनी एकलो म्हणालो ते शेजारचे ते अतिक्रमण करूंक आयले आहलें पुरान लुटून व्हरून गेले आनी एकलो म्हणटा तुजें गरज पडलें हें सकट सांगता येताना देवाच्या बासावण्याचेर आमी दृढ रावना जाल्यार आमी पडटा आमी बुडटा हे उडास दवरचें देखून आमचीं कुटुंबां आमी देवाच्या बासावण्याचेर त्यो मोगाच्यान तुमचे लागीं कालती विनंती हर एका दिसा सकाळीं आवयचें काम हें भुरग्यांक येजमान्याक इगर्जे तुमच्या घरा आल्तारी मुखार आपुणान एक ल्हानशें मागणें कर सकाळींची आमोरी घे पवित्र पुस्तकांतल्यो पुढे ब्रदरान आमकां स्पश्ट सांगलें 8,000 बासावण्यो आसात खंयची वळ काडल्यार तुमकां एक बासावणी मेळटा 1 या 2 वळी वाचून पुता उडास दवर म्हूण सांगून त्या भुरग्यां पासत न्हवऱ्या पासत मागून तांकां कामाक धाडिचें इस्कालाक धाडिचें सांजेर विना रिक्वेस्ट करता सांजेचें मागणें आवयचें काम न्ही सांजेचें मागणें शिकोवचें काम बापायचें ज्या घरांत सकाळीं आवय आनी सांजेर बापूय मागणें शिकयता मागड्याक हजर आसा त्या घराक केन्नाच वारें जोड आनी आवड मारचें ना मारलें जाल्यार सर्वेस्पोर देव राखतलो राखूं दी म्हूण सांगून उबे रावया घट्ट थाळ्यान आमकां कुमोग करतात आमचेच ब्रदर आसात भाव आसात घट्ट कंथारा म्हणया हावानी मुझे घरानी देवा तुझी स्तुती करतले जॉर्दनीचे आलतडी जॉर्दनीचे पलतडी खंयसर रावूं आसल्यारी खंयसर रावूं गेल्यारी देवा तुका सदां खालतें जातले देवा तुका सदां खालतें जातले घरानी देवा तुझी स्तुती करतले हावानी मुझे घरानी देवा तुझी स्तुती करतले जॉर्दनीचे आलतडी जॉर्दनीचे पलतडी खंयसर रावूं आसल्यारी खंयसर रावूं गेल्यारी देवा तुका खालतें जातले देवा तुका सदां खालतें जातले सर्वेस्पोरा
तुका सांडिना अन्य देवा मादिना सर्वेस्पोरा तुका सांडिना अन्य देवा मादिना कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडविला गोपा तुज्या मोगान आमकां वागयला हांव आनी म्हजे घरान देवा तुजी स्तुती करतली हांव आनी म्हजे घरानी देवा तुजी स्तुती करतली जोर्दनीचे आलतडी जोर्दनीचे पलतडी थंयसर हांव आसल्यारी थंयसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदां कळते जातली देवा तुका सदां कळते जातली देवा तुका